वर्साचो सदोखा 19वें सातोळे आयतार मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10:35 ते 45। जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी आयले। तांणी ताका म्हटले, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूंक तूं आमकां सरी केल्लें आमकां जाय। ताणें तांकां म्हटलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? ताणें म्हटलें, तुज्या वैभवान एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी। जेजून तांकां म्हटलें, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत। हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवंक जायत, वा हांवें न्हावंक जाय तें न्हाण तुमच्यान न्हावंक जायत मूं? ताणें तांकां जबाब दिलो, आमच्यान जाता। जेजू तांकां सांगलें, हांवें पिवंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें न्हाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या व दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजे स्वाधीन ना। ते निर्मिल्ले आसा तांकांच। बाकीचे 10 जाणी आयकून जाकोब आनी जुआंवाचेर तिडले। देखून आपल्या शिसांक आपणासशी आपोवन जेजून तांकां म्हटलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हटलेले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत। तुमचे भितर तशें जावचें न्हय। तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत ताणें सगळ्यांचो चाकर जावचो। कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावन येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांची सुडोवणी पासो दिवंक आयला। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। वाखाणी तुका क्रिस्ता।